नमस्कार, पळया प्रायम खबरो. मुख्यमंत्र्यान दाखयली गोवा फाउंडेशनाचे चौकशीची तयारी. गोवा फाउंडेशनाचे अर्थीक व्यवहाराची चौकशी करची म्हूण बीजेपी आमदारांकडल्यान एकार एक मागणी. दोन 2017ची विधानसभा वेंचणूक लक्ष्मीकांत पार्सेकाराच्या फुडारपणाखाला बीजेपीन केले जाहीर. पार्सेकार म्हणटा आयते मेळिल्ले मुख्यमंत्री पदाची ताक सिद्ध करून दाखयतलो. पारंपारीक रेवकारांक रेव काडपाक मेळटले एका वर्साचे परमीट. खण खाते डिसेंबराच्या निमणे आठवड्या मेरेन दितले पारंपारीक रेवकारांक परमिटा. ग्रीन ट्रिब्युनलाक उतर. चेन्नई पावसाचो उटंगार देंवलो मात उदक देंवना. विमानतळ रेल्वे बंदच. दुयेसां पातळपाचो भंय. प्रधानमंत्र्यान केली हवाई पळोवणी. आनीक 1000 कोटींची पॅकेज. पोन्ने गोंयचे सायबाचे फेस्त मनयले मोठी उमेद आनी भक्तिभावान. सकाळचे मिसाक हजारांनी भाविकांची गर्दी. टुरिस्ट धरून गोंय लागसरच्या वाठारांतल्यान हजारांनी लोक. आनी गोंयान येता धावो ऑनशोर कसिनो. डेल्टा कॉर्पाच्या निल्लाच्या हॉटेल डेल्टीन सुट्साक लायसन्स. 3 ऑफशोर आनी 1 ऑनशोर कसिनो आशिल्ली डेल्टीन पयली. खबरो विस्तारान. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान गोवा फाउंडेशनाचे चौकशीची तयारी दाखयल्या. गोवा फाउंडेशनाचे अर्थीक व्यवहाराची चौकशी करची म्हूण एकार एक मागणी येत आसा. कांय आमदारां फाटल्यान आतां बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकरानूय तेच मागला. मायनिंगा फाटल्यान गोंयचे सगळेच प्रकल्प आडावन दवरपाचे कारस्थान गोवा फाउंडेशन करता म्हूण आमदार आरोप करतात. पळयात रिपोर्ट. गोवा फाउंडेशनाचे फंडिंग आनी ताच्या फाटल्यान कोण लोक आसात ताची चौकशी करची म्हूण आमदार निलेश काब्रालान मागणी केल्या उपरांत आतां चडशे जाणांनी हो मुद्दो लावन धरला. म्हाका खबर ना की गोवा फाउंडेशन हे कित्या खातीर करता. इतके वर्सां खंयचोय गोंयान भितर एक बरो प्रोजेक्ट येता, डेव्हलपमेंट जाता, इन्फ्रास्ट्रक्चर जाता जर जाय जाल्यार गोवा फाउंडेशन थंय धांवता. ह्या गोवा फाउंडेशना बरोबर कितले लोक आसात हाची चौकशी करपाची गरज आसा. आनी ह्यो मोठे मोठे केसीस सुप्रीम कोर्टाक व्हडले व्हडले एडवोकेट काडपाचे, हायकोर्टांनी एडवोकेट काडपाचे आनी कितलीशींच वर्सां एक विशयाचेर लागून धरपाचे. हांकां फंडींग खंयच्यान जाता, हांची अर्निंग सोर्स कितें, हांचे म्हणजे हांचे कॅपिटल कितें, हें सगळें फायंड आउट करपाक जाय. एका लागून तर आम्ही म्हणटा कित्याक खबर आहा, म्हणजे प्रत्येक एनजीओ आणि प्रत्येक जो उठून हे करपाक लागला तो ह्या विशयाचेर, म्हणजे डेव्हलपमेंटाच्या विशयाचेर उठून शंक मारप आनी खंय तरी डेव्हलपमेंट आयज पर्यंत तेच जाल्ले आसा. आमी पळयता मोपा एअरपोर्टाचेर ते जालें, कोंकण रेल्वेचेर ते जालें, फॉरेस्ट जालें, मांडवीचेर जालें, सगळ्या विशयाचेर जाल्लें आसा. गोंयांत जो जो डेव्हलपमेंट करपाक वयता थंयसर विकासाक हाड हाडप हो विशय आयज पर्यंत जालो. कोंकण रेल्वेक तेन्ना कितल्या मोठ्या प्रमाणात विरोध म्हणटा. दीज आर डेलिबरेट अटेम्प्ट्स टू स्टॉल डेव्हलपमेंट. राईट. दीज आर डेलिबरेट अटेम्प्ट्स टू स्टॉल. बीजेपीच्या प्रदेशाध्यक्षाकूय गोवा फाउंडेशनाची चौकशी जाल्ली जाय. माझे वैयक्तिक मत आसा की त्या फाउंडेशनाची खरें म्हणजे चौकशी जावची. कारण इतलो पयसो खंयच्यान येता आनी कशें ते खर्च करता हेजी लोकांक एक जाणीव जातली. पार्टीची हे न्ही, म्हाजी पर्सनल म्हाकाय दिसता. मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा लोकशायेत असल्यो मागण्यो येत असतात, सरकार खंय चौकशी करून पळयतलो. लोकशाहीत मागण्यो करप हाका कोण आडवूं शकना आनी ज्यो मागण्यो आसतात त्यो चवकश्यो करप ही जबाबदारी शासनाची आसता. कोणें कसली मागणी केल्यार आमी चवकशी करतालो न्ही. प्रुडंटान गोवा फाउंडेशनाचो क्लॉड आल्वारिसाक फोनार गाठपाचो यत्न केलो. तो फोनार मेळ्ळो ना. मात एक्टिव्हिस्ट रमेश गांवसाक असली मागणी मान्य ना. मांडवी आसा, मायनिंग आसा, मोपा आसा, फॉरेस्ट आसा, कोंकण रेल्वे आसा, सगळे विषय आसा. ना तुम्ही अशें करा, तुम्ही तुमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड स्क्रॅप करा न्हय. बियॉन्ड ए सर्टन लिमिट ऑफ पोल्युटिंग कंटेंट्स इन एअर किंवा वॉटर तुम्ही मेंबर आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 2017चे विधानसभा वेंचणुकेक बीजेपीचो फुडारी लक्ष्मीकांत पार्सेकार ताचे फुडारपणाखाला बीजेपी वेंचणूक लढयतली. पणजे मिडियाक जाप दितना प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकार ही गजाल उलयलो.
पार्सेकार म्हणटा मुख्यमंत्री पद ताचे कडेन आयते चलून आयला. 2017चे विधानसभेन पक्षान ताचे फुडारपणाचेर विश्वास दवरलो जाल्यार मुख्यमंत्री पदाची ताक परत सिद्ध करून दाखयतलो. 2017 इलेक्शन तुम्ही नागरिक पक्ष जिंकलो. हे इलेक्शन तुम्ही आताचे चीफ मिनिस्टर पार्सेकाराचे लिडरशिपी अंडर लढतले. हय, जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्याक मागीर 10 तारीख पर्यंत दोन्ही जिल्ह्याचे अध्यक्ष आणि 15 तारीख पर्यंत जानेवारीच्या साधारण गोंय प्रदेशाक नवीन अध्यक्ष मेळटलो, नवीन कमिटी मेळटली. येणारे 17चे इलेक्शन परत एक फावट भारतीय जनता पक्ष आमी गोंया भितर सरकार स्थापन करतले. पक्षाच्या हे जापेचेर मुख्यमंत्री पार्सेकार कितें म्हणटा ते पळयात. आणि एक मोठी जबाबदारी अशी धरता तुम्ही फुडली. जेन्ना मुख्यमंत्री पद म्हजे कडेन मनोहर बाब गेलो आनी तेन्ना आयले तेन्ना म्हाका ती जबाबदारी खूब व्हडली कशी दिसलेली. किंबहुना म्हज्या ताकदीच्या पलीकडली अशी दिसलेली. आतां ओवर अ पिरियड ऑफ टायम इट हॅज बिकम अ रुटीन वर्क. इट इज अप टू द पार्टी. म्हाका हे फावटी रेडीमेड पद मेळ्ळें. फुडल्या इलेक्शनाक म्हाका विचारलें तुज्या नेतृत्वा सकयल वतली काय. हांवें तेन्ना म्हटलेलें की पार्टीन जर ठरयलें जाल्यार आय विल लव टू डू दॅट. रक्षा मंत्री पर्रीकाराच्या 60चे सेलिब्रेशन मोठ्या दबाज्यात जातले. सुवाळ्याक खंय 50,000 तरी लोक येतलो. त्यांचो सन्मान सोहळा जावपाचो आसा. 50,000 पर्यंत कार्यकर्ते ह्या सन्मान सोहळ्याक उपस्थित आसतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयान ह्या म्हयन्याभरान रेवेची परमिटां मेळटली. खण खातें पारंपारीक पद्दतीन रेंव काडपी रेंवकारांक 1 वर्साचें परमीट दितलें. खण खात्यान 116 अर्ज परमिटां खातीर पास केल्यात. रेंवकारांक फक्त 1 वर्साचेच परमीट मेळटले. 31 डिसेंबरा पयलीं पारंपारीक रेंवकारांक रेंव काडपाक परमीट वा लायसन दितले म्हूण खण खात्यान राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्युनलाक सांगलां. बुधवारा रेंव काडपा विशीं निर्णय घेवंक उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याची ऑफिसरां बरोबर बसका जाली. रेंव काडपाक खण खातें परमिटां दितले. मायनर मिनरल कन्सेशन रूल 1985 प्रमाण खण खातें नोडल डिपार्टमेंट आशिल्ल्यान सरकाराची मान्यताय घेवन रेंव काडपाक परमिटां दिवंक शकता. सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान दिल्ल्या परवानगीची फायल खण खातें मुख्य सचिवा कडेन धाडटले. सरकारान फायल क्लियर केले उपरांत खण खातें पारंपारीक रेंवकारांक परमिटां दिवंक सुरू करतले. डिसेंबरांतूच रेवीची परमिटां मेळटली म्हूण 20 नोव्हेंबराक खण खात्यान राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्युनलाक सांगलां. 31 डिसेंबरा पयलीं सगळे डॉक्युमेंट आनी बाकीच्यो फॉर्मालिटी सारक्यो आशिल्ल्या पात्र अर्जदार रेंवकारांक कायद्या प्रमाण परमिटां दितले. पयल्या टप्प्यान खण खातें वेंचून काडिल्ल्या 116 अर्जांक परमिटां दितले. बाकीच्या अर्जांक दुसऱ्या टप्प्यात परमिटां मेळटली. खण खातें दितली ती परमिटां वर्सां पुरती आसतली. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. चेन्नई पावसाचो उटंगार देंवलो, मात उदक देंवना. विमानतळ आयतार मेरेन बंद, ट्रेनी बंद. धरणां, न्हंयो, तळी भरिल्ल्यान कितलेशेच वाठार उदका पोंदाच आसात. दुयेंसां पातळपाचो भंय. सेना दळां हेलिकॉप्टरांतल्यान लोकां मेरेन जेवण पावयतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन परिस्थितीची हवाई पळोवणी केली. ताणें आनीक 1,000 कोटींची पॅकेज जाहीर केल्या. गोंयच्या कोस्ट गार्डाची हेलिकॉप्टरां चेन्नई बचाव कार्यांत गेल्या. हुंवारान मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 250 तेंकला. घेऊया एक विराम.